काणकोण चापोल धरणा लागसरचो कोरपाचो दोंगर पेटला। दोंगरार उजो लागला अशें थळाव्यांनी रान खात्याक कळीत केल्ले, पूण अधिकाऱ्यांनी आडनदर केली, देखून उजो आनीक पातळ्ळो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पुराय गोंयभर वचत थंय वेगवेगळ्या दोंगरांनी उजो लागपाच्यो घटना घडत आसा। होच सिलसिला काणकोणांतल्या वेगवेगळ्या दोंगराचेर चालूच आसा। काल आयताराच्या सकाळच्या सुमार 11 वरांचेर काणकोण चापोले धरणा लागीं आशिल्ल्या कोरपाच्या दोंगराक उजो लागलो। हो जेन्ना उजो लागलो, काणकोणचे एक नगरसेवक शुभम नायक हाणें थळाव्याक आरएफओक सांगलें, पूण त्या आरएफओन ज्या तरेन गंभीर्यान गजाली घेवपाक जाय त्या तरेन ती घेतलीच ना। लागला तो कळगीच्या मुळाक लागला आसतलो, म्हणजेच बांबूच्या झाडाक लागलो आसतलो अशें ताणें सांगलें। आनीक आपणीन खंय सायडीन रिस्क काडून अलर्ट आसा, तुमी कांय टेन्शन घेवं नाका अशें तांच्यांनी सांगलें। ताज्या उपरांत हो उजो इतको वाडलो की बऱ्याचशा प्रमाणान बऱ्याचशा लोकांक कळ्ळें आनी राती हो उजो इतलो वाडलो की सामको भरमसाट वाडलो आनी जणू काय पुराय दोंगर पेट्टा काय कितें अशें दिसलें। ह्या वेळाचेर बऱ्याचशा जाणांनी कांय जाणांनी आरएफओक सांगलें, जाल्यार श्रीस्थळच्या बायोडायवर्सिटीच्या बोर्डान प्रदीप सरमुकादम जो स्टेट कमिटीचो चेअरमॅन आसा ताका सांगलें, ताजे तर्फे आरएफओ कडेन पावले। त्याच बरोबर वेगवेगळे मिडिया थंय पावले। ताचे उपरांत बऱ्योचश्यो हालचाली सुरू जाल्यो आनी रातीक सुमार 2 ते 2:30 नंतर कांय प्रमाणान हो उजो आटोक्यान आयलो। पूण आतां सद्या स्थिती दुसऱ्या दिसा कितें आसा हें अजून कोणाक कांय खबर ना। ह्या विशयाचेर पुराय आमी जाणून घेवया। थंय सायटीर गेले त्याच वेळार उजो भयंकर मोठो दिसपाक लागलो। म्हणजे आमकां हुस्को जालो की हो त्या रिसीच्या भायर पावलो जाल्यार कितें जातलें, की आतां तुका चापोली धरण लागीं आशिल्ल्यान सगळीं जनावर थंय लागीं आहा, खूब पक्षी आसात, वेगवेगळे जिवाणे आहा थंय, सगळी जैव विविधता म्हणटी आहा पळय ती सगळी थंयच आहा। कारण कितें उदका लागून थंय लागीं उदका सोर्स, ताका लागून थंय एकच आहा। आनी गवे आहा कितले, अशी कितलीशीं रानटी जनावरां आहा थंय। म्हणजे आमी मागीर एक म्हणजे कन्सर्न येतकीर आमी आमचो बोर्डाचो मेंबर सेक्रेटरी प्रदीप सरमुकदम ताका कॉन्टेक्ट केलो आनीक ताका आमी रिक्वेस्ट केलें की स्टाफ काम करतात, पूण तुमी हाय लेवल ऑथॉरिटी कडच्यान कितें तरी मॉनिटरींग करपाचो प्रयत्न करात। तांणी आमकां एश्युरन्स दिलें आनी त्या भशेन 11:30 पर्यंत परत आमकां रिप्लाय आयलो की ऑलरेडी DCF फॉरेस्टाचे कडेन तागे उलोवण जाल्यात आनीक तांणी मॉनिटरींग सुरू केलां आनी आमगे स्टाफ सगळे थंय आसा। आनी राती आमी जेन्ना व्हेरीफाय करपाक गेले परत 11:30 सुमार, त्याच वेळार ऑलरेडी फॉरेस्टाचो स्टाफ वयर सायटीर आशिल्लो ऑन द सायट। आनीक सकल प्रिवेंशन म्हण हाजी फायर ब्रिगेडीची गाडी रस्त्यार उबी राविल्ली रातभर, इतल्याच खातीर की सकल तो उजो आयल्यार घरा पावपाक शकता आनी त्या गाडी वचपाक वाट नाशिल्ली। आनी अशे वेळार कितें आशिल्लें, आमी काय पर्सनली काय रातीन वचून करपाक शकनात। आतां रातीन आमकां आतां मेळ्ळी त्या म्हायती प्रमाणे तांणी सांगिल्लें तशें ज्यो सगळ्यो कळकी पेट्टाल्यो रस्त्यार सावन दिसपाचो जो उजो पयस पयस दिसतालो तो बरोबर, कारण कशा कळकी एका लागून एक त्यो सामक्यो आनी त्यो कळकी पेट्टकीर पालवनात, तो भयंकर उजो मोठो दिसतालो, सगळें रान पेट्ट अशें। आतां रातीन सादारण 2 ते 2:30 सुमार त्यो कळकी पेट्टाल्यो त्यो पेटल्यो आनी बसल्यो। म्हणजे आतां तो उजो फक्त धगधगता, उजो मोठो पेटना त्यो कळकी बशिल्ल्यान। तरी आसतना राती 3 पर्यंत स्टाफ थंय रावलो फॉरेस्टाचो आनी तो कळकी बसतकीर तो सकयल देंवलो आनी आज सकाळ फुडें सायटीचेर परत गेला की तो उजो परत भायर पावूं नये म्हण। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपै बाळगी।